हरे हरे कृष्ण. मग तुमगे ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ दत्तास. ॲक्च्युली आज हांव म्हळ्यार फ्रॉम 28 ऑनवर्ड 28 तारखेच्यान हांव हैदराबादांत आसा. हांव 4 तारीख पर्यंत हांगाचे आसा. म्हळ्यार हैदराबाद अत्तापूर आणि हांगाची दुसरे आमगेले सेंटर मेडिकल थंय पुरा म्हाका इन्वायट केलेलो आसा. ऑन 1 तारीखेक म्हगेले हैदराबादांतू भागवताचें प्रवचन आसता. गेल्ल्या वर्सा आसलें आनी ह्या पंचायत म्हाका तें भाग्य तांणी दिलां. तशें जावन राधा मदन मोहन सेवा हांव दूर आसलें देखी बॉम्बेंतू कशें राधा मदन मोहन आपोवन घेता कळ्ळें. आनी हे जगांतू एक सांगेल वरी तन दुखी मन दुखी धन बिन रहते उदास थोड़े थोड़े सभी दुखी चुकी है कृष्ण के दास म्हणून रामचरित मानसांत सांगेल आसा. जगांत प्रत्येकलींची दुःखारी आसा ती. कोणाक शरीर तापत्रय, कोणाक मना तापत्रय, तन दुखी मन दुखी आणि ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ವಾ तापत्रय. तस जावन खुशी कोण आसत म्हळ्यार ह्या जगांतू चुकी कृष्ण के दास. कृष्णाल दास कोण जावन आसत तांणी मात्र ह्या जगांतू सुखार आसतात. तांकां कसने म्हळ्यार कृष्णाल शरणात गेले नंतर भगवद्गीतेंतू आमकां एक विश्वास दिलेलो आसा कृष्णान. कोण म्हगेल ಒಟ್ಟು शरण घेता तांकां हांव केन्ना सोण घालना म्हूण. ॲक्च्युली आमी तुमकां हांव आतां एक ल्हान एक दृश्टांत सांगपाक इच्छा करता. आतां जन्मायेल चेडाक आवसू प्रत्येक ताका टायमार खाण की म्हळ्यार दूध पिवच की लाळ गळ्ळार तें पुसूच की मुत्तिलार तीर्थ म्हूण लेखून ताका हें करचें की हागल्यार गांद म्हूण हें करून प्रत्येक सेव ती आवसू त्या ल्हान चेडाल करता. तशींच तिके व्हड जाले नंतर ती चेडान व्हड जावन तांचे तेजें काम तो विंगड करता आसतना एक एक काम आवसू सोण घालता. हें कल्याक हांव दृश्टांत सांगता म्हळ्यार आमी खंयच्या दिसाक चेडाले वरी कृष्ण आमगेले राधा कृष्ण आमी सरेंडर जाले न्हय जाल्यार चेडाक कशी आवस पळयता तशींच देव आमकां पळयता. केन्ना आमी आमगेल मना आशिल्लें आमगेल आशे प्रमाण आमी करूंक गेल्यार देव सायत आमकां स्वतंत्र दिता. तेन्ना आमी हे मायाचे जगात मायांतू आमी फसतात. खंयचे लायक देवाल शरणा वचून तागेल प्रोटेक्शनांतू संरक्षणेर आसची बरी की एकाची आमीची कणे तरी कोरगेन प्रयत्न करचे बरें. तुमी सकळ
भगवत भक्तासाठी तुम्ही बरे अभ्यास केला की कशाला म्हळ्यारी तुमगेल त्या गीता श्लोक पठण आणि त्या हे ऐकलं हांवें म्हळ्यार ताका अभ्यास नाशी जायना अभ्यास आसता तुम्ही बरे अभ्यास केला तशें जावन तुमकां सगळ्यांक म्हगेल मनस्पूर्वक आशीर्वाद आणि श्री राधा मदन मोहनालय हांव मागून घेता तुमगेले तुमकां सगळ्यांक जो कोणी आज ह्या सेक्शनांत आसता ती जॉयन जाल्ली ती जॉयन जायना जातली भक्तांक सायत म्हगेले केन्नाय आशीर्वाद आसता प्रभुपादाला एक स्वप्न आशिल्लें कसन म्हळ्यार ते गीता महात्म्यांत तुम्ही लास्ट श्लोक सांगताना सांगला की एक भगवद्गीता एक शास्त्र आणि तशींची भगवद्गीता एक देव तो श्री कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण आणि एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र तशी हे पुरा गीता महात्म्याचे लास्ट श्लोक एक्चुअली श्रील प्रभुपादाले एक स्वप्न आशिल्लें तशें जावन ताणें केन्ना आमकां प्रोत्साहक दिल्लें आसा की हे डिसेंबर म्हयन्यांत गीता जयंती पुस्तक गीता वितरण करचें एक टास्क दिल्लें आसा आमकां तशें जावन आमी सक्कड भक्त लोक खंयचे कोंकणी भाशेर आनी प्रिंट जायनी शी म्हूण दिसता म्हाका त्या सायत वगी प्रिंट जातले सक्कड भाशेनी भगवद्गीता प्रिंट जाला की तागेल स्वप्न तागेल शिष्य लोकांन पूर्ण करता हरे कृष्ण मेरा आवाज सगळा येता वही प्रभुजी ऐकतास प्रभुजी कनेक्शन गेल्लें जाल्यार आतां ऐकतास क्लियर थँक्यू हांव आयचे टॉपिकार थोडे येवच्याक प्रयत्न करता आसा ताका एक सानशी पिटीक घालया म्हूण आसा की पिटीक म्हळ्यार हें टॉपिक आयचें कर्मयोगाचें काम एस क्रोध एस रजो गुण समद्भावा त्या श्लोकांतल्यान उल्लोच आसता कशी आमी मनांतल्यान वासनांतल्यान मनांतल्यान आशा कशी आमकां हे माया भितरी घेवन येता म्हूण हांव एक देवस्थाना पागरार पळयलें की हे देवस्थाना भितर कोण येतात पळय तांणी कितलो पाप केलें ते की तुम पाप करून शकून शकतली न्ही जाल्यार राधा कृष्ण तुमगेल पाप क्षम करून तुमगेल वयर दय करून तो थकना म्हूण ते एक संन्यासीन बरयलेलें ते पागरार बरयलेलें आशिल्लें तुमकां सकयल पळोवन आसता पुरो केन्ना संन्यास दिक्षा घेता ती तेदना पळोवन आसता पुरो दिक्षा घेतना
इस्कॉन अंतू तांकां एक दंड कमंडल आणि कौपीन आणि अंगवस्त्र हे सकट दितात. त्या संन्यासीनं त्या गांवचे रायाला वचून त्या टकणी पुढे थंय भोंवता आशिल्लो आणि रायान त्या संन्यासीक पळयले नंतर त्या संन्यासीन कळक रायला रे तूं सकणी सकणी कण जाय तुका म्हूण नेमणीच तो राय त्या संन्यासी सांगता की मिगेल कमंडल बरोवंक तुका ताकत आसल्यारी हे कमंडल भरी जेन जायना म्हळ्यार हांव दुसरे कडेन वता म्हणटा. ही कहाणी तुम्ही ऐकून आसता का पुरो? आयकले नाशिल्लो हे जाल्यार इट इज हे तुमगेल उडगासा खातीर वापास तुमगेले उडगास ताजा धाडटले. तो तागेल मंत्रीक आज्ञा दिता की हे खजाने वचून भांगरा कॉयनांनी घेवन यो हाडी आनी हागेल कमंडल एक बरोवन दी माराया. तेदना मंत्री साधारण अंदाजारी डबल कॉइन घेवन आयलो. त्या कमंडला घालती की ताजी मुळाक सायत मुळा वरेन सायत भर न्ही. तें पळोवन आश्चर्य जालें मंत्रीक आनी रायाक तागेल्या अहंकाराक पेट्ट बसलो. तेदन राय सांगता मंत्रीक मिगेल खजान खाल जाल तिकी होडना हागेल कमंडल एक भर माराया. तेदन भरच्याक तो प्रयत्न करतास दनपार जाले. हागेल कमंडल अर्ध सायड जायनी आनी सक्कड आता थोड्या वेळान हागेल खजान खाल जातास तेदन रायू पुरा गांवांत अनाउन्स करता की तुमकां हांव जाय म्हूण आसल्यार म्हाका मान दिवची मान थोडेपुणी आसल्यार तुमी तुमगेले कण भांगार हें तें सकट आसता घेवन मिगेल राजा सभेची हे येती आनी मिगेल हे कमंडल भरच्याक तुमी मदत करा. सांजवाळ जायत आयले. जनान घेवन आयिल्ले भांगार कॉयन पुरा जालतकीची हागेल कमंडल भर न्ही आशिल्लें. तेदना सांजे जाले नंतर राय सोलवालो आनी दंडवत प्रणाम केले ते संन्यासीक आनी हांव सोलवल रे माराया जाल्यार हे कसल कमंडल हे कमंडल कित्याक भर न्ही म्हूण तो राय निमगेता. तेदन तो राय संन्यासी सांगता की हे कमंडल मन आनी आशा डिझायर वासना ते दोन वस्तू मेळून हे कमंडल केलेलें. मनशाले आशे आनी वासना आनी मन केन्ना पूर्ण जायना. आज वरेन कोणी पूर्ण केलेली ना ती. आसत की जो मनीसू कृष्णाले शरण घेता तो मात्र हे तागेल मनाचे आनी वासना आनी काम क्रोध लोभ मद मत्सर हे पुरा अरिसड वैरी कंट्रोलार हाडूंक आमकां भक्त आनी भक्ताल संगत
अनुकूल येता आणि टचडाऊन इस्कॉन अंतू प्रभुपादन केन्ना सांगतास की आम्ही केन्ना साधू संघारी आसता साधू संघ लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी होय म्हणून चैतन्य चरितामृतान सांगितलं आमकां टचडाऊन आम्ही आळस करनशी आमगेल जीवन हांव पळयता आसतलो की आमगेल जीवन जीवन गोतना आनी केन्ना म्हगेल एक्सपायरी डेट आसता म्हणून हांव ऑलरेडी म्हणटार जालो जाल्यार तुमी सकड आजून मस्त दूर वच्चे आस कोणाकय गोतना की आमगेले एक्सपायरी डेट केन्ना म्हूण आनी एक रिक्वेस्ट हांव तुमकां करता की जो कोण हांगा एटेंड आसता ती ताणें व्हिडिओ चालू केल्यार एटलिस्ट I can have an association with the devotees. मला एक आय टू आय कॉन्टॅक्ट जाता तेदान म्हाका मस्त हेल्प जातालें की कितले लोक खंयची रिती म्हगेले उतर आयकता ती म्हूण हांव एक सांगता हांगा इच्छा करता की ऑलमोस्ट हे आमगेल कॅलेंडर इयर संसार पाडवो जाल्यार इंग्लीश कॅलेंडर इयरात संपत आयलें संपत येता आसता टचडाऊन एटलिस्ट आमी हे येवचे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हांव केन्ना लास्ट टायम तुमकां सांगिल्ले वरी आयचे दीस इतलो म्हत्वाचे आसा की तुमकां उडगा सादच्या पुरो की टुडे आयचे दीस 30 डिसेंबर 2023 केन्ना वापस येना आमगेल जिवमानांत येतवे येना टचडाऊन आयचे दीस कितलो म्हत्व कितलो आसा आनी हे म्हत्व कळका जाल्यार केलो विशय हे फेस्टिवल सिजनांत प्रत्येक आजकाल एक्सचेंज ऑफर आसा तुमचे सकट गोट आसच्या पुरो जाल्यार भक्तीन तूं एक्सचेंज ऑफर ना हांव तुमकां थोडो विशय भक्तीन तूं बदली कस कसन चलना म्हूण सांगता तुमी अनुभव केल्लो आसच्या पुरो एक जेवण म्हळ्यार प्रसाद तुमी घेतल्यार तुमगेल पोट भरता दुसरेल पोट भरता जाल्यार तांणी सायड प्रसाद घेवचो पडटा थंय हांव दुसरेल जेवण प्रसाद तुमकां घेवूं जायना जातवे ना थंय सायड प्रसाद घेतना बदली चलना तशीच विद्या आमी कणकण शिकिल्ले आसा तें सायड बदली जायना नॉन ट्रांसफरेबल तुगेल सर्टिफिकेट तुमगे लागी म्हगेल सर्टिफिकेट म्हगे लागी हें हांगा सायड बदली जायना आनी तिन्नीच बदली जायना ते विशय व्हरडीक अष्टपदी आमी करतना म्हाका हांगा तूं म्हगेल बदलाक 7
आ, पे, पेर घाल रहे मक्सिके बिझी असं म्हणून चलतोय चल ना परडीचे साहित्य बदली चल ना तशीची मृत्यू मरण आम सकणाक अनुभव आसा कितले आमगेले चेडू आसूं ती दोस्त आसूं सगा संबंधी आसूं हांव आतां मरतस माराया मिगेल मरण तूं घे म्हळ्यार घेता वाटे ना स्वता मुर्खा तस जावन सांगता ती स्वता मेल्ले शिवाय स्वर्ग दिसना म्हणटात एक गाज आसा आमगे कोंकणींत आणि हे सायड सांगता ती मेल्लेल म्हशी दूध चड आसले म्हूण कसं नसलं ती की मेल्ल नंतर तागेल गुणगान चड करतात तसले एक अभ्यास आणि थंय सायड बदली चलना अनेक सगळ्यापेक्षा बदली खंय चलना म्हळ्यार हे पुरुष वर्गाक सांगता हांव पुरुष वर्ग हे भक्ती हातूंत प्रत्येक देवस्थाना खंय गेले ती माताजी मंडळी चड आसता आणि पुरुष वर्ग कण सांगता म्हळ्यार म्हगेल बायल पुजा सत्संग हे सकड करता माराया तीन केल्लें पुण्यान थोडे पुण्य म्हाका मेळटा म्हूण तुमकां हांव गॅरंटी सांगता की 1% सायड तुमगेले पुण्य तुमगेल बामणा तुमगेल सगा संबंध की मेळना थंय सायड बदली चलना चलतुवे ना जावन हंग सक्कड बदली चलना हे भक्तीन तूं इतले एक सुलभाचे एक विषय असता आमकां हे गायडलायन्स घालून दिल्ले आसता की चोळमाळ जप करा म्हणून तुम्ही सायट मस्त जनान दीक्ष घेवन आसता पुरो आणि सोळमाळ तुम्ही करता ती म्हूण हांव आश करता आणि मिगेल कल्पना आसा तुम्ही करतात म्हूण लेखता हांव हे दीक्ष घेवन घेतिल्ल्यान सोळमाळ करची काही चड न्हय दीक्ष घेतना आनी तांगेल गुरूक एक तांकां तुम्ही वचन दिल्लेले निमित्ती सोळमाळ करचे ते तुमगेल गुरू तुमगेल न्हय ते तुमगे त्या गुरूल अधिकार ते सोळमाळेक केन्ना तुम्ही 17 माळ करतात पळय तेन्ना तुमगेल एक माळ जाता म्हळ्यार केन्ना तुम्ही ते स्मरण करतना जपमाळार जप करतना मनारी सांगतना आयकून मन बुद्धी सकड एकत्र जाल नंतर थंय एक योग जाता म्हळ्यार केन्नाय नाही आना म्हणटाय म्हळ्यार श्रीराम जयराम सांगा जाल्यार मांकडाल उडगास येवचे ना म्हळ्यार रामाल त्रेता युगा टायमार लंकान तूं वचच्याक
मस्त मदत केलेलं असं. आता तुम्ही मिगेल वचन ऐकूच वचून हा तुम्ही जावकाला 2 सेकंड एका 3 सेकंड ट्राय करा. आम तुमका मंकडाल उडगा शेताची हा आणि कशी आम्ही साधू संगत जाल्यार अनेक अनुभव म्हाका हांव पळयता. ಕೆಲವು भक्त लोक म्हळ्यार सांगता की हांव इतलो वर्स लेगून सोळमाळ करता हें करता म्हणून अहंकारार सांगतात. खंयची मनशाक खंयची भक्ताक अहंकार येता तागेले फर्स्ट स्टेप टू कम माया लागी येवच्याक तागेले एक स्टेप तो तोगू देंवता. पद शाश्वत असती, प्रतिष्ठा शाश्वत असती, कीर्ती शाश्वत आमगेल निज स्वरूप तेची आम्ही नित्यदास जावका सांगेल. आणि अशीच आम्ही आमगेल भक्तीचे एक एक स्टेप मुखारी वचता. आणि एक संदर्भ सांगता हांव की म्हळ्यार एक राकूड खंडीतल आशिल्लो. तो रान्ना वचून राकूड खंडीत आशिल्लो आनी तेजे निमित्त तागेलें जीवन व्यापन जात आशिल्लें. हे काणी तिके लक्ष दवरून आयकया आनी तूं शिकची मस्त सकट आस. हांव काणी कलक सांगून हे विषय तुमकां सांगता कलक म्हळ्यार आमी सान लेगून काणी आमगे निजापेक्षा व्हड आसता केन्नाय. तशें जावन हे काणी सांगून कलक सांगता म्हळ्यार हे काणी निमित्त तुमी दृष्टांत आनी अनुभव आता तुमकां आता मस्त एडवान्स जाला. गूगलान तूं कसन प्रश्न नेमगेल तेकी आन्सर मेळटा जाल्यार अनुभव मात्र गूगल दिना. अनुभव तुम्ही स्वतः अनुभवसू का पळय की न्ही. तशीच हे राकूड खंडीतल आशिल्लो एक ऐतिहासीक मेळटा. पळय मरे आमगेल पिढीच्यान पिढी आमी राकूड खंडून मुगेल आज्जो आनू सकड राकूड थंय तुका गंधाचें लाकूड मेळटा. तो मनीस तुका राकूड खंडीतल सांगता हांव मुगे आज्जो पिढीच्यान पिढी आमी त्या जंगलांत वचून आयशील मनीस तूं खंय सांगता जंगला विशय म्हाका
तू हांव सांगेल ऐक तू मुखार वच तुका थंय गांधार राखूड मेळटा म्हण तो मन नासतील मना काडून घेवन येता संन्यासी लेडराक आनी ताका उड्डंड नमस्कार करता मिगेल चूक जाली देवा हांव म्हाका संशय आशिल्लो आतां म्हाका तिके बरें पडलें दिवसा राख कळक म्हळ्यार काणेरीची मिगेल प्रवचन संपला रे तुमकां गुरुदेव प्रभू कन सांगता म्हणल्यार आलोचन करतले तुमी तो अनेक पंत ते राखूड कूड करतले सांगता तूं आनी तिके मुखार गेला रे तुका थंय हें मेळटा कने रुपेश खजान असते तो म्हणटा कसन सांगता तूं थंय रुपे खजान आसता म्हणटा खरें वेटें आसल्यार येदो भितर दवरता जन ताका ते संन्यासी वयर विश्वास ना जाल्यार तो आनीक मुखार वता पळोवया हे संन्यासी कितलो प्रभाव आसा म्हूण पळोवया म्हूण तो मुखार वता खरो थंय रुपेश खजान आसता तो घरा येवन ते रूप घेवन वापास ताका महाराजाक दंडवत प्रणाम करून सांगता महाराज तूं मिगेल जीवन बदललें म्हूण म्हळ्यार महाराजाक ताका एक आश्चर्य सुद्दां जालें की महाराजाक कशें कळलें थंय रुपेश थंय चंद गांधार राखूड आसा तशी मुखार गेल्यार ताका भांगराच खजान सायट मेळटा तशी ती हें डायमंडा खजान सायट मेळटा आय एम गोईंग लिटल फास्टर तिगे वगी वगी सांगता आसता म्हळ्यार तुमकां सायट बोर जावच नाका आनी म्हळ्यार केन्ना हरिकट येतना हरिकट आनी जप करतना मनशाक न्हीद येता म्हळ्यार तुमकां अनुभव येवच्या पुरो केन्ना जप करतना हरे कृष्ण म्हणून न्हीद येता आनी तशी ती जप हरिकथा भागवत क्लास आनी खंयचे क्लास जातना सायट मनशाक न्हीद येता प्रभुपाद सांगतालो की इट इज जस्ट लायक भागवतम क्लास एंड चॅन्टिंग हरे कृष्ण इज लायक क्रॅडल सॉंग लायक फॉर बेबीज म्हळ्यार कण म्हणटा मी जोय काडटा न्हय चेडवांक जोय काडलेलो वर जाता म्हूण तशें जावन मस्त तुमकां सायट अनुभव आसचा पुरो जप करतना आनी भागवत कथा आयकतना न्हीद येता होय की न्ही तुमकां सांगच्याक लाज करतले आमी जाल्यार सत्य घटना सत्य म्हाका अनुभव आसा हांव सायट करतलो तशी केन्ना मिगेले हरिनामा वयर रुची वाडली अभ्यास सुबे अभ्यास केलो कडे रुची वाडली कडेरी आमगेले संबंध वाडले नामा वयरी तेन्ना आमकां ताजे अनुभव आयलो तशीच तुमी सायट आनीकच मस्त प्रयत्नशील जावन हे भक्ती मार्गार मुखार वचून ते कशी तो लाकूड खंडितालो साधूल संगत मेळणू संगांत मेळणू कशी तो उद्धार जालो तो ताणें प्रत्येक त्या साधूल संगतांनी
निमिती तागेले एक येळगे गायलो तो तशीची आम्ही सायत भक्त लोक संघांत आसून आम्ही आमगेल जीवन सुधारूया मिगेल त्या कमंडला काणी हांव कलक सांगेल म्हळ्यार मन आणि आशी वासना आणि आशी खंय आसता पळय ते केन्ना पूर्ण जायना ताजे निमित्त आमकां जायना जातलो कुडले मन एजिटेट जालें कुडले कोप येता वासना कंप्लीट जायना जातलो कुडले जाल सूट जाता ती तशें जावचे वचून हे झाडा विशय एक आता तुमकां एक विशय सांगता हांव तुमी हांगा चड जावन माताजी लोक चड आसता ती तशें जावन मिगेल वायर खूब करून घेवं नाका ती तुमी कण म्हळ्यार आमी चंडकोर्ण नावन पावडर हे सकट लावन लायक कापड न्हेसून कन्नड यंत्राक पळोवन तिलक आनी लावन हांव आतां चंड दिसता म्हूण मना येवन मना लेखून भायर येवन करता कण आमी कोणी म्हाका नोटीस करना ती कोणी चंडस म्हूण सांगना ती मिगेल कापड चंडर कापडार काम बी कशें आसा एक कलर कितलो आसा कशें आसा म्हूण सांगता हे कलक सगळ्यांनाच गोश्ट तुमी तुमकां हांव सांगू तुमकां अनुभव आसतालो तुमी ते अपेक्षा करता की दुसरे तुमकां चंडस म्हूण सांगता तुमी तुमगेल रिमोट कंट्रोल दुसऱ्याला दिला तांणी तांकां जालेल्यावर चॅनल बदलतात कळ्ळें कमान सॉरी एक मिनिट म्हाका थोडे उड्डा बी पडटा सॉरी मिगेल हांव कॅन्सर सर्वायवर तशें वचून मिगेल अन्न नळींतून कॅन्सर जालें म्हाका तशें जावचे वचून चड हें केलें कुडले इट बिकम्स ड्राय सो तशी ती म्हाका एन्जिओप्लास्टी जाला 2 स्टेंट्स इन माय हार्ट केन्ना कण म्हळ्यार हांव केन्ना कण सांगता म्हळ्यार जनाक तुमगेल रिमोट कंट्रोल तुमगेल हातांत दवरून घेया दुसऱ्यांक दिवन घे न्हू तांगेल शाबाशी कोणी तुमकां शाबास म्हळें आसा की आज वरेन आमी स्वता फाटी मारगे व्हेरी गुड म्हूण कोणी शाबास दिना ती कोणी सर्टिफिकेट दिनात म्हळ्यार तांणी पुरा हांव तुका व्हेरी गुड म्हळें जाल्यार म्हाका कण मेळटा मार म्हूण एक असल एक भावना आसता वय की न्ही तशें जावन दुसरेले अनुकरण करचें दुसरेले शाबास म्हणून घेवचें हे मूर्खपण म्हणटा तुमी मिगेले पेक्षा सान्न तशें जावन हांव तुमकां एक उपदेश दिता आसता तुमी मन दवरून आयकून तुमी भोवशा नोटबूक हाडला आनी केला क्योंकि प्रभुपादन सांगचे आशिल्लें की खंयचेय लेक्चर तेदान आमगेलें हें रेकॉर्डिंग यूट्यूब सकट कडेन ना आशिल्लें आमी नोट्स बरोवन घेवचे आशिल्ले प्रभुपादन करून सांगिल्लें तेन्ना म्हळ्यार आमकां गोठना की आमी दिवसा कॅस वळोवन घेता ती आमगेले मात ते कितले कॅस आसा म्हूण आमी आज वरेन कावंट केलेले ना केला हांवें गोठस कितले कॅस आसा म्हणून कोणाक गोठना आवर
Where senses are so imperfect. आमगे लायलीच पळोवपा जाल्यार की आम कन्नडेचे आश्रय घेवचे पडटा हय की न्ही तशेंची आमकां दुसरेले हें सकड आमकां आध्यात्म ताणू भक्ती ताणू एक एक स्टेप आमी मुखार येवन एक तुमकां खरें सांगता हांव की खंय अपेक्षा पळय ते केन्ना पूर्ण जायना हे भौतीक जगांत प्रती एकल्यान अपेक्षा दवरतात तशें जावन हांव सांगता की म्हळ्यार हिंदीर सांगता हांवें म्हाका मोग करतना अपेक्षा दवरता ती आनी प्रेम करतना म्हळ्यार प्यार एंड प्रेम म्हळ्यार लव एंड लस्ट लव एंड डिवोशन डिवोशनान तूं कने एक्सपेक्टेशन आसना निश्काम कर्म आसता आनी भौतीक जगांत आमगे चेडवाले बामणा लागीं प्रती एकले लागीं आमी केन्ना केन्ना अपेक्षा दवरतात अपेक्षा केन्ना पूर्ण जालेले आसकी म्हाका अनुभव आशिल्ले वरी केन्ना अपेक्षा पूर्ण जायना तशें न्हू आश दवर न्हू निराश जावचे बदलाक आनी ताजे वयर चिंता करचे बदलाक हे कृष्ण कॉन्शियस मुवमेंट म्हळ्यार हांव केन्ना जीवन आमी कशें बरे रितीन जीवन काडचें आर्ट ऑफ लिविंग म्हणटा हांव प्रभुपाद टॉट अस आर्ट ऑफ लिविंग तशें जावन आमी हांव तुमकां गॅरंटी दिता की तुमी प्रभुपादाल पुस्तक आनी ते नियम आनी पालन करा आनी तुमगेल भक्ती रस वाडटात आतां तुमी बहुशा एक पंत मन नातील मनार सायट तुमी भक्ती करूंक पुरो ती सेवा करूंक फाव आसा जाल्यार प्रेममयी भक्ती म्हळ्यार तें थंय आमी येवन पावका निश्काम भक्ती प्रेममयी भक्ती त्या स्टेजार येवन पावल्यार आमी आमगेल जीवन सार्थक जाता आनी आमगेल निमिती दुसऱ्या जीवन सार्थक जाता आनी मुरलीधर माम म्हाका टायम आसची एक वय प्रभुजी वय हरे कृष्ण कितले वेळा पर्संट 8:30 न्ही वय प्रभुजी अप टू 8:30 वय प्रभुजी अप टू 8 हरे कृष्ण हरे कृष्ण सो आमी कलक हांव निमगेले म्हळ्यार आमगेले तुमकां सकट कळलेले वरी म्हळ्यार हांव पयरी लास्ट टायम तुमगेले फर्स्ट टायम हांव
कोंकणीर उरलेलो म्हाका कोंकणीरी उलोवन अभ्यासना फकणे हांव चड उलयल्यार तुमी तिजून घे म्हूण हांव तुमकां प्रार्थना करता. म्हळ्यार टच ना जालें हांव आतां तुमगेल सकट एक्टिविटीज पळोवन म्हाका सायत एक इन्स्पिरेशन आयलां की म्हाका सायत कोंकणी तुमगेलो ಒಟ್ಟು तुमगेले हातूं पार्टिसिपेट जावंका हांवें आनी एटलीस्ट आय कूड बी एनी हेल्प टू यू डिवोटीज. तशें जावन हांव हेच एक आश आसा म्हगे लागीं की आनी भक्त लोक केन्ना आमी संस्कृतांत एक वाक्य आसा की परोपकारार्थम इदम शरीरम आनी डिवोटीज आर व्हेरी कंपॅशनेट तांगेले करुणामयी हृदय आसता आनी तांणी प्रत्येक विशय माफ करतात. तांगेले ते कितले व्हडली चूक करो भक्त लोक तुमकां माफ करतात. तुमगेल जेन्युअन एफर्ट आशिल्लो हें जाल्यार प्रभुपादान आमकां केन्ना सांगचें आशिल्लें की इफ यू आर सक्सेस ऑर नॉट इट इज नॉट नेसेसरी द एफर्ट इज मोर नेसेसरी. तुमगेले एफर्ट तुमी तें हें केल्लेले प्रयत्नाक तुमकां ताजें फल मेळटा म्हूण. तशें जावन एक सांगपाक हांव इत्सा करता की आमगेल कोंकणींतूं एक गादेचें एक हें आसा. आमी शेतांत काम करता आशिल्लीं ती केलापंता म्हगेल अम्मान केन्ना सांगता आशिल्लें कण्णूक घालल्यार जिरसाल जायना रे गणपती म्हूण. म्हगेल पुर्वाश्रम नांव गणपती. म्हळ्यार खंयची बी घालतात आमी तेंच आमकां फळ मेळटा, दुसरें खंय मेळना. कण्णूक घाल्यार जिरसाल सोन देत तुवें कण्णूकाचेर म्हळ्यार तशें जावन आमी खंयची बी घालता पळय तें घालतना तुमकां तुमी तुमगेल पूर्वजन्म सुकृताक की एक वस्तू गॅरंटी सांगता हांव तुमकां की तुमी कितलो जन्म जाल्लो आयज पर्यंत आम कोणाक उडगा सारना जाल्यार गीते आदारार आमी गेल्यार बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा म्हणतात. कृष्णाले मस्त जन्म झाल्यानंतर कृष्णाला शरणाक एक जीव येता म्हण. एन तो कृष्णाल शरणाक आयल्यार कृष्ण इतलो दया आसा की तागे लागीं तो गीतांतूं सांगिल्लें आसा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तागेल फर्स्ट प्रायोरिटी परित्राणाय साधूनां, कडेरी दुसरे बाकी सकट नंतर येता. आम्ही भक्त कशी जावका खरं सांग जाल्यार कोंकणी समाजाक एक म्हाका एक पंत दिसता मुरलीधर माम एक शाप आसची म्हूण. म्हळ्यार शाप म्हळ्यार कोंकणी जनाक आमसाण तिके चड आसता. हांव म्हणलेलें हांव मिगेल हांव ओडू सकाळ म्हाका हें कोरका मिगेलतान
हें एक बहुशा खंयची आमगेल हांतू समाजांत एक शाप आसची म्हूण लेक्चर सांग आम्ही हे भक्त ॲटलिस्ट हे शाप आसतील वय जाल्यार आम्ही ताची मुक्तीक आम्ही प्रयत्न करता आणि आम्ही सकट मग हे शापांतल्यान मुक्ती जावं आम्ही मिगेले आणि आमगेले हांव म्हणजे चोल्लारी ते पुरंदरदासाल एक पद आसा तुम्ही आयकून आसा पुरो भक्ती विनोद ठाकूराल साहित्य तशींचे एक पद आसा पुरंदरदासाल ना कनकदासाल ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ ವೈಕುಂಠಪತಿಯ ದಾಸರ ಮನೆಯ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ हांव जनाल बंट जावन म्हळ्यार दास जावन तांगेल घर राखपाक तयार आसा आनी हांव तशी म्हळ्यार आमी दास जावच्याक आमगेले अहंकार सोडूं एका आमसांनी सोडूं खरा आमकां आमसांनी लागना हायवेंच्या वरी हायवेंचे म्हळ्यार ब्राह्मणान लोकांक चड आमसांनी खावचे आमकां आमसांचे आमकां चिकशी मिरची जाल्यार चलता जाल्यार ते म्हाका जावन हांव सांगता तुमकां हे प्रश्नेक जवाब मेळ्ळ्यार तुमी म्हाका ತಿಳಿಸಿया की आमगेलें होडपण कसन म्हूण आमी तितलो व्हडलो खोर्त शिकता बा कसन तितलें खोर्तेपण आसा आमगेल्यागी तशें अभिमान करनासतना आमी तितलो व्हड काम केलां म्हूण प्रभुपादान केलें 100 इंची एक वंट आमच्यान करूं जाता की एका आमगेल आचार्य वर्गान केलेले थोडेपुणी काम आमच्यान करूं जाता की आमी कसन म्हूण आमसांनी खावचे सॉरी तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका अनेक पण ताप्पेन जातलें देखी हॉट ना मिगेल वेदन हांव तुमकां सांगता आसा म्हळ्यार म्हाका भारी आमी बुड्डोंत म्हूण सांगता ती म्हाका एक पण दिसता आमी सवाय बुड्डोंत की बुड्डोंत म्हूण आमी सांगता ती सारस्वत समाज सारवंत समाज म्हूण हांव 72 जॉयन जाल्या टायमार हांव एकलो कोंकणी भाशार उलयतालो आशिल्लो कोणी कोंकणी डिवोटीस ना आशिल्लीं तेन्ना आतां म्हाका तुमी सकट दिसता ती बारी खुशी जाता की हांव एकलो हांव जेन्ना म्हाका सांगता आशिल्लें की कसन मूर्खशी तूं रस्त्यार नांता वता मरे आनी बुड्डाक वांटीता कसन हें पुरा तुगेलें काम म्हूण म्हाका टिंगल करता आशिल्लीं हांव आतां तांगेल वयर आसता तुमकां खरें सांगता कर्म कर्मयोगाचे मेन म्हळ्यार कर्म आमी सांगता ती तुमी सकट अनुभव करून आसता पुरो आमी आज कन अनुभवशीता ती आमगेल प्रारब्ध कर्म म्हणटा की ना हे देवा खंयच्या जन्मांत हांव कन केलें की तशें जावन म्हाका आज हांव अशें आसता म्हूण सांगतात की ना हे प्रारब्ध कर्म आमकां आमगेलें कर्म तें आमी भोगता इट इज नॉट ट्रान्सफरेबल न बदली ना जायना तें तशें आमी बरें केल्यार बरें आमकां मेळटा आमी बरें कर न्ही दुसऱ्यांक बरेंपण आमकां मेळना कर्म संस्कृतांत 2 वर्ड आसतात कर म्हळ्यार हात म म्हळ्यार हांव ह्या 2 हातान केल्लें कर्म हांवें खावता तें
हाँ हक्क मस्त सकट भक्ताल उदाहरण दिवच्या हांव तयार आसा तुम गोतलाशा पुरो रत्नाकर तो मुखारी ताका राम म्हूण सांगता या नाशिल्ले हाँ ताण नाम महिमेरी वाल्मिकी राम जालो वाल्मिकी जालो ताण रामायण बरयलें तशींच बिल्वा मंगल ठाकूर तशींच अजमेळ तांगेल उत्कृष्ट अवस्थेर ताणें आसली तिकीची बिल्वमंगल ठाकूर परस्त्री संगत असली तिकीची इवन तुमकां अनेक उदाहरण सांगता जाल्यार तुलसीदास तुलसीदास तागेल बायलेन ताका चेंज केलें तागेल बायलेन नांव रत्ना म्हूण आशिल्लें तुमकां गोत आसा पुरो तुलसीदासाल बायलेन नांव तो एक 10 मिनट आसता म्हूण हांव हे टॉपीक उखलता आसा तो तागेल बायल इतलो थंड आशिल्ली ताका थंड दिसता आशिल्ली की बायले सोन ताका आसच्याक मन ना आशिल्लें एक दीस तागेल आवस बापूस आयले ते चेडवाक घेवन वचचे खातीर तागेल बायलेक आवस बापूस येद्राक ताका सांगच्याक जाय न्ही तो रात्री अमासे दीस भरती टायमार गंगा पार जावन अनेक कडेन वचका कोणी दोणी ना आशिल्ली तो मडे दोणी म्हूण लेखून मडे वयर न्हिदोन त्या अनेक गंगा तटार गेलो वचून रत्नाल घराक वतना दोरी म्हणू तुमकां ही काणी गोत्ता आसा पुरो सर्पाक डोर घेवन तो तिगेल फर्स्ट फ्लोरार गेलो दोरी म्हूण लेखून सर्प आशिल्लो तो हें पळोवन रत्न तुळशीक सांगता की तूं म्हाका मिगेल वयर दवरलेलें हें अपेक्षा रुची अभिरुची हें देवा वयर दवरलें न्हय जाल्यार कितलें बरें जाता आशिल्लें तूं आत्तां वापस घरा वच म्हूण तिणें ताका रीग दिली आनी खरें सांगता की तुळशीदासाले फर्स्ट गुरू इज रत्ना आमकां कडेरी तो ताणेची तुळशी रामायण बरयलें तुमकां ही काणी गोत्त आसा पुरो केन्ना केन्ना म्हाका एक पंत डावट येता माताजी लोकाल येद्राक सांगत्याक आमी सकट सांगता ती हे पुरुश प्रधान आमगेल भारत आसा म्हणून म्हाका दिसना हांगा स्त्री प्रधान सायट आसा हांव तुमकां मस्त उदाहरण दिता की माताजी लोकान तांगेल बामणाक भक्ती मार्गार हाडलेलें उदाहरण हांव मस्त दिवच्याक मिगेल्यारी हें आसा तशें हांव न्हू तुमी दुसऱ्यांक सायट तुमी तुमगे फस्ट तुमगेल अभिवृद्धी करा तुमगेल स्तर वाडया भक्तीचे आनी तेन्ना तुमगेल पळोवन दुसरी तुमकां आकर्शण येतलें म्हळ्यार हांव केन्नाय एक एग्जाम्पल दिवचें आसा हें तिगे लक्ष दवरून आयकया तुमी तिलक आनी ऑफकोर्स शेंडी हें सकट दवरून मार्केटा गेले कुडले मार्केटा खंय जाता तुमकां अनुभव आसा पुरो सकट जवळ तुमकां पळयतात तुमकां सकना पळोवचे येतात की जातुवे जायना तशें जावन मार्केटा गेलेले तेन्ना आमी कितले अलर्ट आसता वी हॅव टू बी एग्जाम्पल टू अदर्स म्हणून हांव म्हगेल 4 उतरां हांगा फुली स्टॉप दिता
हा आणि तुमगेल कसणे क्वेश्चन्स असलारी तुम्ही एक कॉमेंट्स करचे असलारी कोरियाचं आणि तुम सकणा खाव वापास थँक्स म्हणता आणि तुमगेल खती राहून देवाला मागून घेता की तुम्ही तुमगेल भक्त एक प्रॉमिस तुम्ही देऊ का माका की ही भक्ती मार्ग सोडून जन कणे म्हणून हे भक्ती मार्ग सोडून विंगड वाटेर वचू नका ती दुसरं वाट ना तक्र अनेक काण्यास मी गेला की हिटलर काणी तिथे केन्ना अनेक पण राहील तेन्ना मेळ्ळेल तेन्ना हांव तुमकां सांगता हा सो कोणाला कशें प्रश्न आस की म्हळ्यार आमगेल सक्कड मूल प्रश्नोत्तर आसता परीक्षित श्रीमद भागवतम साहित प्रश्नोत्तर भगवद गीता साहित प्रश्नोत्तर हा आणि हे साहित्य आता महात्म्य सांगेले सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना हा गीता इस गीतोपनिषद म्हणेल साहित्य असतं हा तसं हे एक रिक्वेस्ट असं की तुम्ही दुसरे वाटते जन कणे म्हणून जनाल जनाल तोंड पांचडतोय तुम्ही तुमगेल रिमोट कंट्रोल तुमगे लगी दवरा हा सॉरी हांव अशी उलयता गेल्यार रातभर उलयतालो तुमकां दुसरें काम आसतालें रांदा पाणी करचें फुकट कडेन तुमकां ತೊಂದರೆ जावच नाका कने क्वेश्चन असल्यार निमगे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभुजी तुमका भारी भारी लाग जाऊन तुम्ही हा आयची हरे सेशन हा सांगितलं असं प्रभुजी एक प्रश्न निमगोचे आशिल्ले कृष्ण हा भावनामृतांत येवन जताची आमका ये काम क्रोध ये पुरा वचना ते असता जप कोरनुई तुमगे वॉइस क्रॅक जाता सर कृष्ण भावनामृतांतू एत्तची आमका काम क्रोध पुरा असता ये पुरा 6 एनिमीस त्या इत्तिमितीन त्या वचना म्हणाला एक प्रश्न आशिल प्रभुजी हा हांव सांगता हाका अनेक काणी हांव तुमकां सांगता की जनाबाई आणि तुकारामाले एक उदाहरण एक घटन सांगता हांव तुमकां तिणें तुकारामान सांगले हे इतलें बगता तूं कोण कच्चा आस कोण पक्का आस म्हूण ती प्रती एकले फाटी मार्गेन पळयत आशिल्ली सकड नापास जाले कळ्ळें कडेन एकलो मात्र पास जालो कळ्ळें का ताणें फाटी मारली कुडले थंयच्यान विठ्ठल विठ्ठल म्हूण आवाज येत आशिल्लो तिका हांव केन्ना एक सांगचें की हिंदी री कोंकणी म्हाका समज सांगचें कळना ते फ्रेस जैसे पिये पानी वैसी होगी मेरी वाणी आम्ही कसन उद्दां पिता पळय तशी आमगेली भाशा आसता वाणी आणि कसन अन्न खाता ते आमी तशें आमगेलें मन चलता त्या काणी निमित्त त्या कमंडलाची काणी मन आणि आशे वयर करच्या वचून कमंडल केन्ना भरनी स्वाभाविक असता आम्ही कृष्ण भावनामृत संघात आयिल नंतर आमगेल अवगुण एक पंच मरना ताका आमी अभ्यास करता आणि ताकाच म्हणटा ती कलियुगांत तपस्या म्हणून आम्ही सकाळी उठून ब्रह्ममुहूर्तार जप जप कल कटेरी तपस्या ते एक आमगेल
आम्ही मनशान कृष्णान आमकां आनी हांव सांज चेरडाल आनी हांव सुले एग्जाम्पल दिलेलें तुमकां की जो पर्यंत आमी प्रोटेक्टेड जावन आसता ती तो पर्यंत वी आर सेफ. आम्ही कृष्णाल शरणार गेल्यार वी आर सेफ. स्लोली आम्ही देर इज इंग्लिशांत एक सांगिल्लें एक प्रोवर्ब आसा, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे. तशी ती आम्ही खंयचे बघताले दिनचर्या पळयल्यार जीवन आयकल्यार तो स्टार्टान जीवन मुक्त जायनी तागेले तपस्यारी ताका जीवन मुक्त जावच्याक साध्य जालें. हांव मस्त उदाहरण दिलेलें सांगा, रत्नाकर, बिल्वमंगल ठाकूर, अजमेळ तशी आमगे सायट आमी कितलेय नाक जालें कोर नासता पुरो कृष्णाले केन्ना आमी हे कंठी माळ घालता ती आनी तिलक लायता ती तेन्ना आमगेले एक प्रभुपादान सांगिल्लें आसा, कोण तिलक आनी कंठी माळ घालून करता ती तांकां थंय यमदूत येना म्हूण. कळ्ळें? तशें वचून आमगेले आचार्यान आमकां घालून दिलेले लायनार आमी गेल्यार खंय ना खंय तपस्या केन्ना प्रभुपादान हे एक वर्स कोट करचें आशिल्लें, आदो श्रद्धा तथा साधू संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती. आमगेले अनर्थुरा निवृत्ती जाता केन्ना म्हळ्यार संगत अधो श्रद्धा सुरू एक आसता श्रद्धा भजन क्रिया सुमंतर जाता. केन्नाय हांव लास्ट टायम तुमकां सांगेल उडगास आसच्या पुरो लॉजीक केन्ना खंय संपता थंय मॅजीक स्टार्ट जाता म्हूण. वेर लॉजीक एंड्स मॅजीक स्टार्ट. तशेंच मॅजीक हांव आतां तुमकां खरं निमगूट जाल्यार निमगूट मनस्पूर्वक सांगा, तुमी एक हात वयर करा. तुम्ही केन्ना लेखलां की तुमगेल जिवनांत इवन सपना सायट आज जो तुमगेल परिवर्तन जाल्लेलें आसता तुम्ही केन्ना लेखलां की अशी जातली तुमी म्हूण? Did you ever dream? नो मिगेल तरी हांव हात वयर करता आसता की हांव लेखनी हांव अशी हांव इतले चेंजीस मिगेलाक येताले म्हूण. हांव सकाळ म्हाका सांगता आशिल्ली की कसलें काम नासलें चालो म्हूण. आज हांव पुरा कडेन भोंवता म्हाका इतलो खुशी जाता. खरें सांगता हांव तुमकां की हजार गटले लोक जन मेळून मिगेल प्रवचन आयकता ती तांणी आनी तांणी मिगेल्याक येवन रडटाना वा हांव कसले तरी केलां हांगा म्हूण म्हाका मनान भारी एक खुशी जाता. तशें जावन हांव सांगिल्लें इतले एक घंटेन तुमकां कसले पटरी आशिल्लें जाल्यार म्हळ्यार तुमकां वप्पलें न्हय जाल्यार ताचें अनुकरण करा आनी तुमगेलें जीवन सार्थक करा म्हणून हांव. आनी कोणाले कने प्रश्न आसती?
हांगा थोडे यंग फेसस दिसतात म्हाका वचून हांव एक विषय सांगता की आजकाल यंगर जनरेशन मस्त जागृत घेवची पडटा तांणी प्रत्येक पिढींतून आज आम्ही आलोचन केल्यार मिगेल अण्णान केलेले मिगेल आज्यान केलेले मिगेल अण्णाक तें करून जायनी मिगेल अण्णान केलेले म्हाका करून जायनी आनी हांव केलेले मिगेल चेडवाक सायट करून जायना म्हळ्यार तांगेल कॅपॅसिटी डिक्रीज जाता वता म्हळ्यार हे कंटिन्युटी कारण सोदूचे गेल्यार मस्तच तशें वचून एक हाजे खातीर फॉर यंगर जनरेशन हांव सांगता तुमकां की वी वील टेक another time the class for the younger people to come. Yes, हरे thank you very much. हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। सांग प्रभु हाँ मस्त सांग मैं मस्त रजगोपी धन्यवाद दासी का वाव गुड हाँ मस्त धन्यवाद प्रभुजी। भारी लायक करून तुम्ही मार्गदर्शन केले कशी आमगेले रिशड वैरी कशी आम्ही हे करत धांवडा वयता म्हणून कशी अजामिळाल उदाहरण दिवन रत्नाकराल उदाहरण दिवन आणि बिल्वमंगल ठाकूर आले आणि तुलसीदास आले सगळं उदाहरण दिवन तांणी कशी हे 6 एनिमीज कशी तांतू फशिले आणि त्यानंतर ताने कशी भायर आयले देवाल शरण घेवन होता भक्तीन तो ताने मुखार सुनो ते एक भारी लायक उदाहरण दिले। स्टार्टिंगाच्यान तुम्ही एक संन्यासीले कमंडलूचे उदाहरण आमकां शिकयले की हे मन आणि इच्छा आणि वासना हे केन्ना पूर्ण जावची नाही कितलं आम्ही भरता वता ती तितले तांतू धरता म्हणून ते एक उदाहरण तुम्ही शिकयले। आणि आमगेले कर्म आणि आमगेले विवाह हे वटू कोण एक्सचेंज ऑफर ना तो म्हणून तुम्ही शिकयले सांगले। आणि इवन स्पिरिच्युअलिटी वी हॅव टू फ्लाय अवर ओन काईट म्हणून तसे आमगे स्पिरिच्युअलिटी बी आम्ही एक्सचेंज करचे या ना। आता तुम्ही उदाहरण दिले नॉर्मली बामण अशी दिसता बायल्यान केलेली पुरा बामणा मेळता म्हणून जाल्यार तशी ना म्हण तुम्ही आमकां क्लॅरिफाय केले की प्रत्येक मनशान स्पिरिच्युअलिटी कितले केले की तितले तुम्ही तुमकां मेळता म्हणून। तदनंतर हे एक आयचे दिवस असा 23 डिसेंबर 2023 हे टाइम आणि केन्ना आमकां वापस मेळना इतले आम्ही प्रयत्न केले हे टाइम आणि वापस मेळना त्याच खातीर हे मनुष्याले जन्म एकदम दुर्लभ असा हाका व्यर्थ करनाका ती म्हण आमकां तुम्ही सांगले। आणि लास्टाक तुम्ही सांगले इवन डेथ वी कॅनॉट एक्सचेंज आम्ही आमगेले मृत्यू बी एक्सचेंज करचे ना म्हणून म्हाका फुरसत ना नवे म्हाका आनी थोडे आमगेले एक आनीक हे आसा म्हणून दुसऱ्यांक तू घे रे म्हण सांग तशी बी ना मृत्यू म्हळ्यार आमकां प्रत्येकल्याक मृत्यू येता तशीची तदनंतर प्रत्येकल्याक तुम्ही सांगले तुम्ही सगळ्यांनी 16 माळ कर का हे भक्तीन तू मुखार सोका म्हणून आणि हे 16 माळ म्हळ्यार कसले का आम्ही गुरुले वचन घेता ती आणि हे गुरुल खातीर 16 माळा म्हणून हे पहिले पण हांव आयकले भारी लायक दिसले म्हाका। आणि केन्ना आमी 17th राऊंड 17वे राऊंड करता ती ते आमगेले पहिले राऊंड उरता म्हणून तुम्ही सांगले। आणि प्रभुपाद स्वामीन वरे सांगिले 16 मिनिमम 16 राऊंड्स म्हणून मॅक्झिमम म्हण सांगिल नाशिले ते आज खरे अर्थानं म्हाका कळले की हे 16 राऊंड्स गुरु अर्पणा खातीर आमी करता ती आणि 17th राऊंड आमगेल सुरू जावका म्हणून त्याच खातीर 16 राऊंड्साकिंत जास्ती केले ती ते आनीक बरें म्हणून। तदनंतर तुम्ही एक प्रीती आणि प्रेम लव अँड डिवोशन हाजे बद्दल हाजे अंतर आमकां शिकून दिले। तांतू प्रीती म्हळ्यार तांतू एक्सपेक्टेशन उरता आणि डिवोशन म्हळ्यार हांत कसले एक्सपेक्टेशन उरना निस्वार्थ भावान करचे उरता देवाक आमी निस्वार्थ भावान करता ती ते डिवोशन जाता म्हणून ताचे खातीर तुम्ही सांगले हे म्हणटू शिकता जाल्यार आनी प्रभुपाद स्वामीले बुक्स वाचका आणि आमगेले नियम आसा ती ताजे फॉलो करता
म्हणून सांगितले. आणि हे नियम फॉलो करून आमगेल भक्ती आम्ही वाढवून घेया म्हणून तुम्ही सांगले. आणि आणि हे अहंकाराबद्दल सांगले. अभिमान वच्चे मस्त कष्ट असा म्हणून स्पेशली आमगेल कम्युनिटीन तो आम्ही पळयतात एक आमगेल एक अभिमान आस म्हणून तुम्ही एक आमका आरशी दाखवून दिली की कशी आम्ही अभिमानान उरचे ना, आम्ही एक नम्र भक्त जावन भक्तीन तो एक मुखारसून वचका म्हणून आम्ही सांगले. मी अँड माइन म्हणले एक विषय ह्यो मेगेले हे हांव म्हणचे विषय आम्ही सोडका म्हणून सांगले. आणि एंडाक तुम सांगले वेर लॉजिक एंड्स वेर मॅजिक स्टार्ट्स म्हणून मुरलीधर चरण प्रभूले एक प्रश्न भारी चंद उत्तर दिल तुम्ही. त्यांना आम्ही प्रॅक्टिस करता करता सावकाशवन आमगेला पुरा परिवर्तन येता म्हणून तुम्ही हे केलं. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. ऍक्च्युली गुरुदेव प्रभू आम्ही पळोवचे गेले तांणी 50 वर्ष जानो हे मोमेंट तसा ती तांगेल अनुभव तांगेल साक्षात्कार एक हे म्हणत आणि एक हाजी रुपारी कॉन्सन्ट्रेटेड रुपारी तांणी आज आमकां दिले. मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुमका. तांगेले ह्या वयार बी आम्ही पळोव येता तांगेले एक उत्साह तांणी आता चांगल्या हैदराबादात आसा ती म्हणून तांणी कितले बी तांकां फिजिकल प्रॉब्लेम आसा कितले आरोग्याचे तोंदरे आसा तसल्यांत बी इतलो उत्साहान तांणी प्रचार करता ती तांगेले एक उदाहरण आम्ही शिकयता. आणि प्रभुपादाले एक सैनिक जावन तांणी हे वयार वरे हे तांगेले आरोग्यात अडचणी मध्यंत बी तांणी तांगेले एक प्रचार कार्य मुखारसून होता आसा ती. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. आमगेल खातीर प्रार्थना करा आमकां एक आशीर्वाद दिया की आम्ही बी अशी हेच उत्साहान आमगेले एक योगदान प्रभुपादाले मुमेंटात मुखारसून वता.